एकूय मनीस उपाशी उरचो ना ताची सरकाराक काळजी आसा अशें नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री रवी नाईक हांणी म्हणलां। नागरी पुरवण खात्याच्या दिवचलच्या नवीन कार्यालयाचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री रवी नाईक उलयताले। दिवचल पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज बाजार संकुलात नागरी पुरवण खात्याचें नवीन कार्यालय सुरू केलां। ह्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत नागरी पुरवण खात्याचे संचालक जयंत तारी, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर हाजीर आशिल्ले। म्हणजे अशें घेवपाचे पैसे 10 पैसे प्रमाणे घेता कितें करता ते सगळे वेव करपाचे आमकां दिसता कित्याक हें सोंपें ना। आमचे गोंयभर सगळे कडेन हें जें धान्य आमी सगळे दिता तें वांटप सोंपें प्रमाणे जायना। सगळे कडेन आमकां वांटपाक जाय गोंयभर आनी ह्या फुडेंय वेळ आमची आसा की जे गरीब लोक बी आहा तांकां डायरेक्ट दारांनी येवन दिवपाचें। ती जाली स्कीम, ती एक स्कीम आसा गरीब लोकांक दारांनी येवन दिवपाची। हिवूय आसात म्हणजे जे गरीब लोक आसात ती प्रायम मिनिस्टराची हे आसा कोणूच गरीब लोक आसात तो उपाशी वचूं इतलोय गरीब दोंगरार खंय रावूं पूण थंय बसून ते तांदूळ पावपाक जाय शक्य ना तर व्हरून दिवपाचें काम अशें आमचे विचार आसा। त्या प्रमाणे आमी ते करून घेतले। आमकां दिसता की गरीब लोक जे आसात ते सगळे गरीब लोक आसात तांकां आयज फ्री तांदूळ मेळटा। प्रायम मिनिस्टर हेजे आदेशानुसार आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री फॉलो करतात कारण तेजे पयशे दिवचे आमी केन्ना फायनान्स मिनिस्टर आमचो पण उरपाक तेजे कडल्यान पयशे इल्ल्यामध्ये सगळे हाडपाक जाता। म्हणजे अशे वेळार हे जे आसा लोकां खातीर आमी ते सगळे तेजे लोकांचे पयशे तुमी सकाळी रात रोज पासून तुमी टॅक्स फारीक करता। सकाळच्यान सुरू ते रातभर रातचे पासून इत्तासन टॅक्स 80 स्क्वेअर फीट आसा। 10 पटींनी त्या ऑफिसाची सायज वाढलेली आसा आणि ही तालुका लेवल काळाची गरज असली। सराक जेन्ना हो प्रपोजल व्हेलो तेन्ना केन्नाच प्रपोजलाक ना म्हणून ना, फक्त कशें आसता जरी सरकारा कडल्यान सरकाराक दुसरी जागा घेवची लागता जाल्यार थोडो पेपर वर्क करचो पडटा आणि त्यामुळे तो थोडो लेट जाल्लो आसा। पण हांव आमचे चीफ ऑफिसर, आमचे चेअरपर्सन आणि आमचे विश्वजीत सर म्हणजे जे आमचे जी सुडाचे मिनिस्टर आसा तांचे थँक्यू म्हणटा कित्याक सगळ्या डिपार्टमेंटांनी फायल फॉलो करची लागता आणि हे इतले करून मागीर ताका जो बाकीचो प्रोसिजर आसलो इंटेरियर म्हणून हे सगळे सरान करून घेतलेले आसा। आज आमचो सरकार जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आज आमचो सरकार सामान्य मनशाचो सरकार आसा। गैरफायदो घेता आनी राजकीय हेतून तेजो अपप्रचार करता, लोकांक वायट सांगता। हो म्हणजे प्लास्टीक रायस अंदर हे कोण खावंक शकता काय? जे फॉर्टिफायड रायस म्हणजे कितें हे उद्देशान जो केल्लो आहा ती भावना आसा सरकाराची की लोकांक रायस म्हणजे कार्बोहायड्रेट तेज्या बरोबर फॉलिक एसिड, Fe, आयर्न, झिंक हे जे धातू आमच्या शरिराक जाय, विटामिन B12 हे जे आमकां जे धान्य हे जाय धातू आमच्या शरिराक जाय हे त्या कार्बोहायड्रेट ह्या रायसान मिक्स करून आमच्या जनतेक पावप हे एक धोरण आसलें सरकाराचे। पण काही लोक जे अपप्रचार करपाक हेचे जे आसतात विरोधी हे अशे लोकांक फटयतात। म्हणजे सरकार ताका प्लास्टीक रायस दिता। प्लास्टीक रायस दिवन लोकांक खबर आसा आयज ह्या सरकाराचो जो यत्न आसा लोकांचे आरोग्य सांबाळप, लोकांचे जीवन सुदारप हे जे प्रयत्न सरकारा कडून जायत आहात ह्या सरकाराच्या प्रयत्नाक सगळ्या जनतेन वाव दिल्लो आसा।